काम करते गरज ना 4-5 लोकांना असोच दवरतलो हाय हाय म्हाका आवाज तुवें हय कितें आपलं तुवें म्हाका म्हाका पळय तुमकां कशें दिसता म्हाका अशें बरें दिसता हय तुवें नांव कितें गो म्हागे नांव न्ही नीता म्हाका आई बाप कोण ना म्हळ्यार आशिल्ले वयल्यान पडना आशिल्ले आई बाप आशिल्ले ते आतां गेले एक भाव आसा तो व्हडलो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता व्हडलो बिजनेस करता ते सोडून आतां व्हडलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसा आनी हा खावन पिवन मस्त आसा सारकें दिसता बेल मार जागो मस्त कितें 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 काय कितें म्हणलो मस्त बरें हें दिसता म्हणलो आनी म्हाका पळयल्यार तुका कशें दिसता तूं पळयला म्हाका दिसता मरे ते 5 वर्सां सुपारी लागता सुपारी माडी अशी कितें ना ते बरोबर दिसता म्हणलें तुका लग्न जालें ना आनी तुगेलें हांव बी जाल्ला म्हाका कोण बरोबर मेळ्ळो लग्न जावन सोड्या केल्लें पण बरोबर श्रीमंत मेळ्ळो म्हाका गरीबूच मेळटा पुराय बरो म्हणल्यार हांव कितें बरो दिसना तो तुका दिसता न्ही दिसता सुंदर ताका तरी बावले अशें दिसलो तूं म्हजे लग्न जावन तयार आसता तर तयार एक पाया तयार आसा आत्ता तूं तयार आसा एकदम कायलीर आसा